मेरे देवाची माय आपल्याक अति विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे पण बेलेले श्रेष्ठ तेंसा अस्त्रमध्ये सदव आणि सदवचा पूजेजू भाग्यवत मेरे देवाची माय आपल्याक अति विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे पण बेलेले श्रेष्ठ तेंसा अस्त्रमध्ये सदव आणि सदवचा पूजेजू भाग्यवत मेरे देवाची माय आपल्याक अति विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे पण बेलेले श्रेष्ठ तेंसा अस्त्रमध्ये सदव आणि सदवचा पूजेजू भाग्यवत मेरे देवाची माय आपल्याक अति विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मय बाबताक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या आदराने सदा सदाकाल आमेन. ओम जेजू बुशमकान यारमकान इनकडेच्या जंतली सगळ्यात मी सरगावर भोव करून चड गरज असलेल्या दुसरो मिस्तेर स्वामी जेजू ख्रिस्त जिवन दाचोत 40 दिसां परजोरीत सरगार चडलो. आमचे अप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, चेराय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां बुगोस आनी आमकां ताणल्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे ते ईसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुरची येसू. भगवंती मरे देवाची माय आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे ते ईसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुरची येसू. भगवंती मरे देवाची माय आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे ते ईसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुरची येसू. भगवंती मरे देवाची माय आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे ते ईसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुरची येसू. भगवंती मरे देवाची माय आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे ते ईसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुरची येसू. भगवंती मरे देवाची माय आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे ते ईसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुरची येसू. भगवंती मरे देवाची माय आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे ते ईसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुरची येसू. भगवंती मरे देवाची माय आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे ते ईसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुरची येसू. भगवंती मरे देवाची माय आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे ते ईसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुरची येसू. भगवंती मरे देवाची माय आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे ते ईसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुरची येसू. भगवंती मरे देवाची माय आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. आमचे जेजू बुश आमकां यार आमकां कडेच्या जंतली सर्वत्म्या सगळ्यार भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर स्वामी जेजू ख्रिस्त स्वर्गात वयतच पाटयलो पवित्र आत्म्याक जंय आंकवार मारी आनी आपोस आसले. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्यार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां तारणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बेलेले श्रेष्ठ ते ईसा अस्त्र मदें सदो आनी सदोचो पुरची येसू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपल्याक अति विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बेलेले श्रेष्ठ ते ईसा अस्त्र मदें सदो आनी सदोचो पुरची येसू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपल्याक अति विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बेलेले श्रेष्ठ ते ईसा
स्तरामध्ये सदव आणि सदवचा पूजेचो भाग्यवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमन मरे पिन बेलेले सरस्पोच तेंसा स्तरामध्ये सदव आणि सदवचा पूजेचो भाग्यवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमन मरे पिन बेलेले सरस्पोच तेंसा स्तरामध्ये सदव आणि सदवचा पूजेचो भाग्यवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमन मरे पिन बेलेले सरस्पोच तेंसा स्तरामध्ये सदव आणि सदवचा पूजेचो भाग्यवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमन मरे पिन बेलेले सरस्पोच तेंसा स्तरामध्ये सदव आणि सदवचा पूजेचो भाग्यवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमन मरे पिन बेलेले सरस्पोच तेंसा स्तरामध्ये सदव आणि सदवचा पूजेचो भाग्यवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमन मरे पिन बेलेले सरस्पोच तेंसा स्तरामध्ये सदव आणि सदवचा पूजेचो भाग्यवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमन मरे पिन बेलेले सरस्पोच तेंसा स्तरामध्ये सदव आणि सदवचा पूजेचो भाग्यवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन मैवा पुताक आणि पुरोहितात्म्या अति आता आनी सदां सदां काल आमेन आमचे जो बोशमकां आनी आरामकां कडेच्या हेज्यांतली सगळ्या आत्म्या सरकारावर भोव करून चड गरज आसलेल्या चवथो मिस्तेर स्वामी जेजूच्या मरणा उपरांत आंकवार मरेक 100 वर्सांनी स्वर्गार गेली आमच्या अप्पा स्वर्गीच्या क्षणा पवित्र जावं चराय चमकां येवं तुजी कशी सळगार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिश्पट्टो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां टान्यान पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार नमान मरे पेन बरोले स्ट्रेस पोच तेंसा दुसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपुचेजो भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेन बरोले स्ट्रेस पोच तेंसा दुसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपुचेजो भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेन बरोले स्ट्रेस पोच तेंसा दुसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपुचेजो भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेन बरोले स्ट्रेस पोच तेंसा दुसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपुचेजो भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेन बरोले स्ट्रेस पोच तेंसा दुसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपुचेजो भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेन बरोले स्ट्रेस पोच तेंसा दुसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपुचेजो भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेन बरोले स्ट्रेस पोच तेंसा दुसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपुचेजो भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेन बरोले स्ट्रेस पोच तेंसा दुसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपुचेजो भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेन बरोले स्ट्रेस पोच तेंसा दुसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपुचेजो भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेन बरोले स्ट्रेस पोच तेंसा दुसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपुचेजो भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदा काल आमेन आमचे जो बोश आमकां आनी आमकां कडेच्या जेंतली सरत्म्या सगारावर
बळ करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर. आंकवार मोरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका सरकार आनी संवसाराची राणी. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजी राज आमकां येवं. तुजी कशी सगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो एक रायस हेच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बरेले सरस्पोच तें आसा स्त्रमध्ये सदो आनी सदोचो पुजो येजू. बागेत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमन मरे कृपेन बरेले सरस्पोच तें आसा स्त्रमध्ये सदो आनी सदोचो पुजो येजू. बागेत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमन मरे कृपेन बरेले सरस्पोच तें आसा स्त्रमध्ये सदो आनी सदोचो पुजो येजू. बागेत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमन मरे कृपेन बरेले सरस्पोच तें आसा अस्त्रमध्ये सदो आनी सदोचो पुजो येजू. बागेत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमन मरे कृपेन बरेले सरस्पोच तें आसा अस्त्रमध्ये सदो आनी सदोचो पुजो येजू. बागेत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमन मरे कृपेन बरेले सरस्पोच तें आसा अस्त्रमध्ये सदो आनी सदोचो पुजो येजू. बागेत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमन मरे कृपेन बरेले सरस्पोच तें आसा अस्त्रमध्ये सदो आनी सदोचो पुजो येजू. बागेत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमन मरे कृपेन बरेले सरस्पोच तें आसा अस्त्रमध्ये सदो आनी सदोचो पुजो येजू. बागेत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमन मरे कृपेन बरेले सरस्पोच तें आसा अस्त्रमध्ये सदो आनी सदोचो पुजो येजू. बागेत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमन मरे कृपेन बरेले सरस्पोच तें आसा अस्त्रमध्ये सदो आनी सदोचो पुजो येजू. बागेत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. मयोपताक आनी पवित्रात्म्य आत्ती आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे जो बोश आमकां आनी आमकां कोड्याच्या आयुज्यांतली सगळे आत्म्या सरकारार बळ करून चड गरज आसलेल्या. नमन राणे काकचे माये तुमचे आमचे जिवीत अमृतानी बरवसो आमी पदेशी हेवेची बालकां तोकोला मागता. ह्या दुखाच्या कोणान आसतना आस्कार सोडून धरून मायर काबराता आमचे दोळ्याचे रात्री तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल. तूं कोनवाली आनी मोगाल दलो पाकवार मरे ह्या पड्याचा प्रांचो पुजीचो आमकां दाखय. भाग्यवान देवाचे माये आमच्या खातीर माग क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या. पाप साहेबाचें त्या सांग बसत आमच्या बापा सर्गीच्या चेना पयस जावं. शहराज आमकां येवची कशी सगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो एक रायस हेच आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे पिन बलेले सरस्पोच तें आसा अस्त्रमध्ये सदो आनी सदोचो पुजो येजू. वैत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. मय बाबा आनी पवित्रात्म्य आती आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी माय मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता मायरन डिकॉस्टा आपल्या जल्माच्या दिसाक. त्याचे बरोबर हेर सगळीं आमची दिनवासतेची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या ओलिंदा रॉड्रिगीस हिच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ब्रुनो डायस आनी रिचर्ड आल्मेदा. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी एस्त फेर्नांडीस आपणाक कोवीड पिडेक सांपडलेल्या पासत आपणा पासत मागूंक लायतात. देवान तांकां हे पिडेंतली बेगीनूच बरी करूंक तांचेय पासत मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. ह्या दिसांनी आमी आमचे रोजनेच्या काळाच्या सुमानांत आसा आमचे रोचने पासत वो आमचे सृश्टी पासत किरीत भाशेन मागुया. जे कोण सृश्टी पासत वावुरतात तांचे पासत मागुया. जे कोण सृश्टीचें निसंटन करतात तांचे पासत मागुया ताणें आपलें मन बदलूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो जरी तर कोणूय वायट मनीस आसा वो वायट पर्ज आसा जाल्यार आमकां मनशांक तांचो राग येता वो आमी मनीस तांकां कसली तरी खास्त दिवपाक सोदता. देवा वाटेन पळयत जाल्यार देव काकलुतीवन आनी सगल्यांक तो साल्वार करूंक सोदता. जाल्यार आमकां ही देवीक कृपा मागुया. एकामेकाक आमी बऱ्या मनान पळोवंक एकामेकाच्यो चुकी आमी निठायेर घालूंक वावरूंक आनी जायते पावटी आमी चुकी करता तेन्ना आमी आमचे चुकी मानून घेवन बोगसणे मागूंक. ह्योच आमच्यो चुकी सगळ्यो देवा मुखार दवरुया आनी ताचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच संवाद मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भोवतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर्पदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर्पदार आनी सासणाच्या देवा तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमचीं पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना जोनास एकदम तिडलो आनी रागान बोल्लो. ताणें सर्वेस्पराक मागणें करून म्हणलें, आ सर्वेस्परा, अशें म्हाका घडटलें म्हूण हांव घरा आसतना हांवें सांगलोलें की ना? हाका लागून हांवें आदीं फुडेंच तार्शिसाक पळूं वचूंक ताकीद केली. तूं दयाळ मोवाळ काळजाचो देव म्हूण हांव जाणा आसलो. तूं रोकडो रागार जायना. तूं भोव कणवाडो. वायट करूंक येवजिल्लें तें तूं सोडून दिताय. तोर सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयक. म्हजो जीव काड, कित्याक जिवो उरचे परस हांव मेल्ल्यार अदीक बरें. सर्वेस्परान जबाब दिलो, तूं रागार जाताय तें बरें. तेन्ना जोनास शारांतलो भायर सरलो आनी शाराचे उदेंतीक वचून बसलो. थंय ताणें आपणाक एक खुमटी घाली आनी शाराक
कितें जाता तें पळोवंक तिचे सावळीक बसलो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जोनासाचे कुशीक एंडेलाचें एक झाड वयर सरचें आनी ताचेर सावळी घालून ताचो राग निवयचो म्हूण थारायलें. एंडेलाचें झाड पळोवन जोनास खूब खुशी जालो. पूण दुसऱ्या दिसा फांत्या पारार देवान त्या एंडेलाच्या झाडाक किडो लागोसो केलो आनी ह्या किड्या वरवीं तें बावून गेलें. उपरांत सुर्या उदेतोच देवान उदेंतीक तावन एक खोर वारो सुटोसो केलो आनी जोनासाचे तोकलेक इतलें वत लागलें की तो जिंत मारून पडलो आनी आपणाचेर मरण धाड म्हूण मागून ताणें म्हणलें, जिवो उरचो परस हांव मेल्ल्यार ओदीक बरें. तेन्ना देवान जोनासाक म्हणलें, एंडेलाच्या झाडाक लागून तुका दूख भोगूंक तुका कारण आसा? ताणें जबाब दिलो, होय, हांव मरो पर्यान दूख भोगूंक म्हाका कारण आसा. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या एंडेलाच्या झाडा पासत तुवें कांय कोश्ट करूंक ना म्हूण तें वयर काडूंक ना. तें एके राती भितर वयर सरलें आनी एके राती भितर मरोन गेलें आनी तोरी ताचे पासत तुका दूख भोगता. आनी ज्या शारांत उजव्या आनी दाव्या हाता मदें अंतर नकळो आशिल्लो 120,000 वो अदीक लोक आनी खूब गोरवां मोनजातीं आसात, त्या व्हडल्या निनवे शारा पासत म्हाका दूख भोगची ना? देवाचें उतर हें. जबाब, तूं सायबा दोयाळ आनी काकलुतीचो देव. परतून म्हणया, तूं सायबा दोयाळ आनी काकलुतीचो देव. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कोर सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता. तुज्या चाकराचें काळीज संतोशी कोर. तुकाच सायबा म्हजो आत्मो उबारता. जबाब, तूं सायबा दोयाळ आनी काकलुतीचो देव. तूं सायबा दुळोब आनी कोणवाळो. तुका उलो मारतल्या ताय तूं माये मोगान बोल्लोलो. म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजे विनवणेक कान दी. जबाब, तूं सायबा दोयाळ आनी काकलुतीचो देव. सगळीं राष्ट्रां तुका पोरणिपात करूंक येतलीं आनी तुजें नांव वाखणटलीं दोनया. कित्याक तूं एकलोच श्रेश्ठ. तुजीं कर्तुत्वां अजोपाचीं. तुजे भायर आनीक देव ना. जबाब, तूं सायबा दोयाळ आनी काकलुतीचो देव. उद्गार. देवान तुमकां आपली आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक देणी दिला. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोमे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुआंवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलां तशें तुवें आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें,
तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां भोगोस, कित्याक आमच्या रिणान आसलेल्यांक सगल्यांक आमी बोगशिता, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. रिचा भाव भयणीनो, एक वायट स्वभावाचो मनीस वो एक वायट स्वभावाची पर्जा, जांकां आमी वायटूय म्हणटा, बॅड म्हणटा, तसल्याक आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. दुसरे वाटेन तूं राव आनी तिसरे वाटेन देवाक आसूं दी. हे जे कोण वायट आसात, जावं तो एक मनीस वो जावं ती एक ग्रूप और एक पर्जा, ताचे सवें आमची मनशांची वागणूक कशी आनी देवाची वागणूक कशी. दुबाविरेत जे कोण वायट स्वभावाचे मनीस आसात, वो जे कोण दुसऱ्यांक वायट करतात, जे कोण प्रितुमीचें निसंटन करतात, जे कोण आपणाच्याच फायद्याक चोदतात, नागयतात, जे कोण राज्य सारकें चलयनात आमचो सरकार, असल्या वाटेन आमकां रोखडोच राग येता. आनी राग येता थिंगाच काबार जायना. जायते पावटी आमी रावता, तांकां कितें तरी वायट जातलें, तांकां दुयेंस जातलें, वो ते मरतले, आनी तशें जायत जाल्यार भितरल्या भितर आमी खुशाल जायना काय मनशां. थोडे पावटी तांचेर आमी शिराप घालिनात काय, ते मरो म्हणून तांकां कितें तरी जावं, वो आनी कोणाक कितें जालें जाल्यार आमची म्हणपाची एक स्टायल आसा, ह्या बऱ्या मनशांक बेस्तेन जाता, हांकां जावपाक जाय आसलें, हे मरोच ना, तांकां कांयच जायना, तांकां कोरोनाच लागना म्हणनात काय आमी. हे आमी मनीस. दुसरे वाटेन देव आसा. तो मनीस वो ती पर्जा वो तो एक जोमो कितलोय वायट जावं, ताका हांवें रचला, ती म्हजी रचना, आनी म्हजी रचना कशी ती साल्वार जावपाक जाय. देखून तांचे पासत आपणाक जाय तितलें आपणाच्यान जाता तितलें देव करता. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता जोनास प्रवादी. जोनास म्हणटा आपण प्रवादी न्हयच, पूण तरी पूण देव ताका प्रवादी करता. कित्याक निनेवेचो लोक आनी निनेवे शार थंयसर पातक खूब वाडलोलें, आख्खी पर्जाच पातकी कशी जाल्ली, कोणूच बरो असो उरोंक ना, असली परिस्थिती जाल्ली. कोण कोणाक चोदता, कोण कोणाक नागयता, कोण कोणाक कितें वायट करता, कोण कसलें पोजडेन जिवीत जियेता, सगळे तरेचें वायट निनेवे शारान आसलें. देवाकूय राग आयलो की हे भाशेन हांवें मनशाक रचूंक ना, वो हे भाशेन करूंक हांवें मनशाक रचूंक ना, तांचें हांव निसंटन करतलो. जोनस देवाक ओळखोवपी, देवाची म्हायती ताका आसा, देवाचो अणभवूय आसा, आनी ताणेंच आपल्या उतरान म्हणलां, तूं बरो देव, तूं सगळें बरें आसा तें करता, कसलेंच वायट तुजे सवें ना, आनी तूं रोखडोच चुरचुरतलो. आनी देखूनच ह्या देवाच्या चुरचुऱ्यांची वो देवाचे काकलुतीचें हातयार जावपाक तो फाटीं सरता. कित्याक तो जाणा जरी तर तांकां हो संदेश मेळ्ळो जाल्यार ही पर्जा घोडी बदलत, आनी देव तांकां खास्त लावपाची सोडून तांकां बरें करतलो, सोडटलो. जो निर्णय देवान घेतला तांचें निसंटन करूंक तो फाटीं सरतलो. जोनास आमचे भाशेन जे कोण वायट आसात तांकां वायट जाता तें पळोवपाक रावता, थंयसर बसून आसा. भाव भयणीनो, आनीक एक मुद्दो आमच्यान आयज बरे भाशेन समजूंक जाता. ह्या दिसांनी आमी रचनेचो काळ, ह्या रचनेच्या काळाचे सुमान आमच्या गोंयांत मनयता. 2 दीस फाटीं आमी आमच्या मोनजातींचेर आशिर्वाद घातलो. त्या आदल्या दिसाक आमी सगळीं पदयात्रा काडून चल्लीं. घोडये ह्या दिसांनी आमी सृश्टी निवळ करतली. आमकां सृश्टी सवें मोग आसा, आमकां जनवरां सवें मोग आसा, आमकां झाडां सवें मोग आसा. इतलें की थोड्यांक आमकां एक झाड जरी तर मरत जाल्यार वायट दिसता, थोड्यांक आमकां एक सुणें जरी तर रस्त्यार पडलेलें आसा जाल्यार आमकां दुखता, वो जनवराक कोणें कितें वायट करीत जाल्यार आमकां ताचो राग येता. बरी वस्त. पूण देव
जोनासाक सांगता तेच भशेन आयज आमकां सांगतलो. एका सुण्यांक जरी तर वायट जालें, एका झाडाक जरी तर वायट जालें, तुका इतलें दुखता. जशें जोनास थंयसर बसलेलो आसतना ताका सावडी दिवपाक हें एंडेलाचें झाड देवान जायशें केलें. एंडेलाच्या झाडा पोंदाक रावून ताची सावडी घेवन थंडवतलो अशें देवान येवजिलें. पूण तें झाड जेन्ना मेलें तेन्ना जोनासाक खूब दूख भोगली. आनी देव म्हणटा झाडाक, जनवाराक, मनजातीक कितेंय जायत जाल्यार तुका इतली दूख भोगता, पूण हांवें खेरीत भाशेन रचलेलो मनीस, ताका कितें वायट जायत जाल्यार म्हाका कितलें वायट दिसचें ना, जांकां हांवें सगल्यांक रचल्यांत. तर भाव भयणीनो, ही चिंतना आयज आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. आख्खो दिसभर आमी पळोवया आयज कितें भोगता आमकां हे सृश्टीक पळोवन, आयज कितें भोगता आमकां ह्या झाडांक आनी जनवारांक पळोवन, आयज कितें भोगता आमकां मनशांक पळोवन. भोव करून जीं मनशां वायट, तांकां खास्त पडपाक जाय, ते आमकां वायट करतात, ते आमचो गांव पिड्ड्यार करतात, हीं मनशां आमची सृश्टी पिड्ड्यार करता. असल्या सगळें आमकां आयज कितें भोगता तें पळोवया आनी खेरीत भाशेन मागुया कृपा देवा लागीं आमकां सगल्यांक देवा भाशेन कर म्हूण. आनी ह्या पासत जेजून हें मागणें करूंक शिकयलें. आपोस्तलांनी जेजू लागीं मागलें, आमकां मागणें करूंक शिकय. आमी मागणें करता सगलीं, आमी थोडे वेगवेगळे तरेची मागणी करता. थोडे पावटी आनी कोण मागणें लीड करता तातूंत आमी भाग घेता. थोडे पावटी आमीच आमचे वस्तुकी मागणें करता. आमी शिकल्यांत आतां मागणें करूंक. जाल्यार जेजूच्या मागण्यान खेरीत भाशेन पयलीं देवाचें नांव व्हड, देवाच्या नांवाची तुस्त आनी देवान जें कितें बरें केलां तें मानून घेवप. दुसरे सुवातेर आमची मागणी दवरप, आमची विनंती. आनी आमची विनंती करता आसतना आयज भाग्यवंत लुकासाच्या शुभ वर्तमानांतलें हें मागणें आमी आयकलां. ह्या मागण्यान खेरीत भाशेन 3 विनंत्यो, मुखेल विनंत्यो भाग्यवंत लुकास जेजूच्या तोंडांतल्यान देवा मुखार दवरता. एक, दिसपट्टो ग्रास. आमकां दिसाच्या दिसाक जगूंक जाय, जेवण खाण जाय, आमकां न्हेसप जाय, आमकां राबितो जाय, घर जाय, हें सगळें मागूंक शिकयता. दुसरें मागणें खेरीत भाशेन पातकां भोगसणें. आमची पातकां भोगोस, कित्याक आमी पातकी. तर आमी पातकी म्हणटा तेन्ना सगळींच पातकी देखून एकामेका पासत मागूंक आमकां शिकयता. जशें आमी एकामेकाक भोगशिता ते भाशेन. आनी तिसरें मागणें, आमी ताळण्यांतलीं सगळीं मेकळीं आसूं. आनी ह्या 3 मागण्यांक, ह्या 3 विनंतींक लागून दुसरी सगल्यो विनंती आमच्यान लावपाक जातात. भाव भयणीनो, आयज मागणें करूंक शिकुया, आयज सृश्टी पळोवंक शिकुया, मनशांक काकलुतीच्या दोळ्यांनी पळोवंक शिकुया आनी आमकां जण एकल्याक देवा सारकीं जावंक, मनशां सारकीं न्हू, मनशांचे भाशेन आमी दुसऱ्यांक वागोवंक न्हय, पूण देवा भाशेन आमी दुसऱ्यांक वागोवंक आनी एकामेकाच्या बरेपणाक पावूंक हे भेटेन कृपा मागुया.
म्हज्या बाबा भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदमाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळयान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड परगोटुया. सुम्याचे सुआमी हो उंडो खाता आनी एकाशीतले पियेता. तितलेच फावटी तो वैभवान येसो आमी तुजे मरण परगोट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोन्नी ओलिंदा हेची काकूत कर. 3 वर्सां फाटीं तिका आपोवन तुवें वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या हेर सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. देव काकलुतीवंत आनी जे कोण चुकलेले आसात आनी आपल्यो चुकी मानून घेतात तांकां तो बक्षिता. जे कोण आपणाचेर शिराप मागून घेतात खास्त मागून घेता तांकांय तो बंद करिना. जाल्यार आमी आमचेर शिराप आनी खास्त न्हय पण देवाचो आशिर्वाद आनी देवाची काकलूत मागून घेवया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षाव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कारणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Credo tu so mai
आपणाचेर भरवसो दवरतल्यांक आनी आपणाक आतुरायेन सोदतल्यांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमचीं काळजां दादुसकायेन भरोवंक आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज बुधवार, आयज सांजेर 7:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. तुमच्या मदल्या कोणाक येवपाची खुशी आसा तुमी येवूं येता. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन एक चोत्राय आमच्या गांवचें तरणाटें जाचे पासून आमी मागताले हांव जेनेसिया, ताच्यो दोनूय किडनी पिड्ड्यार जाल्यात आनीक ताका किडनी ट्रान्सप्लांटाची गरज आसा. किडनी ट्रान्सप्लांट करता आसतना डोनर ताचो बापूय आनी तो आपली किडनी आपले दुयेक दिता. सगळी मांडावळ सगळी बंदोबस्त जाल्ली आसा आनीक फुडल्या येता त्या आयताराक ताची सर्जरी आसा ट्रान्सप्लांट करपाक. खेरीत भाशेन आमी ताचे पासत मागुया, तांच्या गोराब्या पासत मागुया. ह्या बापाय पासत जॉन जो आपले दुवेक आपली किडनी दिता ताचे पासत आनी हे दुवे पासत जे आपूण ती किडनी घेता ही सर्जरी बरे भाशेन जावपाक आमी ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन तांच्या पासत मागुया. तेच बरोबर दुडवांचो जायतो खर्च आसा. सुमार 10 ते 12 लाख हे सर्जरीक लागतले. चडसो खर्च हे फामिलीन, ताची आख्खी फामील आसा तांणी आपणाच्यान जाता ते भाशेन तयार केला. आमची थोडीशी गरज तांकां आसा. सुमार 3 ते 4 लाख जरी तर आमच्यान जाता जाल्यार आमी तांकां तांच्या आदाराक पावपाक गरज. तुमच्या मदल्या कोणाकूय खुशी आसा ह्या बऱ्या वावराक तुमची देणगी दिवपाक जाल्यार आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी ते दिवं येता. जेनेसिया ह्या तरणाट्या पासत ताचे किडनी ट्रान्सप्लांटा पासत म्हूण सांगून तुमी ही तुमची देणगी दिवं येता. खेरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत तांकां दवरुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराची माय, पळय म्हाका पळय पळय म्हाका म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं तुज्या तुज्या पांया पांया लागीं लागीं हांव प्रार्थांव तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां आनी तुजेर दवरतां सगलो म्हजो विस्वास. सगळो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, एक आकुतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे, चुरचुरे कोर म्हजे, हांव आयकतां हांव आयकतां सगल्यांनी तुका सगळ्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवाशा आनी बोरवाशा पातक्यांच्या पातक्याच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो. म्हजो बरवासो. पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे उगड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक एका दुर्बळ पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजी सासनाची चाकून कशी. चाकून कशी. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकुतीन अविस्वास हो विस्वास तुजे ताय तुजे ताय कात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सोत मानता सोत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासनाच्या साल्वासावाची सर्वसावाची कोटा कोटा जायते पावटी आदी जायते फावटी आदी निर्भागी जावं निर्भागी जावं पडली. पडली. कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणो तुजे मजतीन तुजी मजती हांव जैत व्हरतली. हांव जैत वतली. हांव जाणो हांव जाणो तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. मजत दितली म्हूण. जर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार
तुजेर पातयेवन तुजेर पातयो पूण भियेता पूण भियेता पातकाचे ताळणेन पातकाचे ताळणे तुजो आदार तुजो आदार म्हाका ना जायन म्हूण मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तर हो तर वतो तो उपकार वतो तो उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताई तुजे ताई आनी हांव आनी हांव प्रातून मागता रातून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं म्हाका तो मेळूं अदीक करून अदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार सारक्याच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका आनी म्हणून तुका ए माये हे माये आदार म्हाका दी आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराची माई शाश्वत आदाराची माय निर्मिनाका निर्विनाका हांवें सांडूंक हांवें सांडूं म्हज्या देवाक म्हज्या देवाक आमेन आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू मागीर देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या तुज्या भुरग्यां भुरग्यां पासत पासत विनंती विनंती कर कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भगवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या तुज्या भुरग्यां भुरग्यां पासत पासत विनंती विनंती कर कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भगवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भागिंती मरे भाग्यवती मारे आदार दी आदार दी अदृश्टाक ओदृश्टाक सांपडलेल्या सापडलेल्या मोजोत कर मजूत कर ओस्कोत काळजांच्या ओस्कोत काळजाच्या माग माग पोचे पासून पुढचे पासत जा शहरातीन जा शहरातीन देवाच्या मुण्याऱ्यांची देवाच्या मुनियाऱ्याची विनोद कर विनोद कर सगळ्या देवाक सगळ्या देवा भेटयलेल्या भेटयलेल्या अस्तऱ्यां पासत अस्तऱ्या पासत फावो कर फावो कर तुजो आदार तुजो आदार सगल्यांक सगळ्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो सासनाचो तुजो सासनाचो आलाशिरो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया ए सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतायन राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन खेरीत भाशेन ह्या वेळार सगळ्या पिडेवंतांचेर आशिर्वाद आमी मागुया सगळीं जीं कोण बरीं ना तांकां आमच्या मनान हाडुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणें सोर्ग आनी संवसार रचला सोमिया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजे रुदन तुजेशी पावूं सोमिया आसूं तुमचे सोबे आनी तुमच्या आत्म्या सोबे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना आमेन शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदांकाल तोगूं आमेन Ua
che diatico